नमस्कार. पोळे प्रुडंट खबरो. माडाचे परत झाड. माडा करतले स्टेट ट्री. कुळकेशी खासा मामलेदारांकडे आयपीबीन पास केल्ल्या प्रस्तावाचो फेरविचार. युती वांगड्याच्या कॉमन प्रोग्रामाचेर मुख्यमंत्र्याचो शिक्को. एकशे 75 पंचायतीचे सरपंच उपसरपंच थारले. कितलेशेच बिनविरोध. मंगळारा सोबूत विधी. कितलेशेच मंत्री आमदार दिसभर बिझी. ओल्ड गोवा मंत्री आमदार मेतेर जाल्ल्यान कास्किसां. राष्ट्रपती पदा खातीर एनडीएन बिहारचो राज्यपाल रामनाथ कोविंदाची उमेदवारी केली जाहीर. काँग्रेस दावे धरून विरोधकांची भूमिका थारतली ब्रेस्तारा. 23 तारखेर उमेदवारी. दादले पाडेल्यांची मक्तेदारी मोडीत. आता बायलोय माड पाडूंक एक्सपर्ट. पेडण्या कासारवाळणे 20 बायलांनी घेतली ट्रेनिंग घेऊन अस्सल पाडेल्यांची सर्टिफिकेटां. खासा रिपोर्ट. गोपाळकांडाचो कसिनो सध्या दर्यांत. पार्क करूंक सोदता मांडवीत. बोटीच्या इन्स्पेक्शनाक सर्वेयर धाडपाचे हायकोर्टाचे निर्देश. कंपनीच्या सादल्यार मांडवीत 6 कसिनो. मडगांव आनी फोंडेचे ओडीपी ड्राफ्ट करतले नवे एसजीपीडीए कमिटीचो थाराव. आदलो चेअरमॅन माविनाच्या समितीन पास केल्ल्या दोन्ही ओडीपीचो फेरविचार. माडाचे परत झाड जातले. माडाक स्टेट ट्री करपाचे उतर पर्रीकार सरकारान दिला. क्रांती दिसाचे दुसरे दिसा पर्रीकारान युती सरकाराचो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जाहीर केलो. कुळ कायद्यांत परत दुरुस्ती करून कुळकेशी खासा मामलेदारांकडेन दितले. मांडवीतले कसिनो त्या सुवातेवेल्यान हालयतले इतलेंच म्हणलां. आता प्रादेशीक आराखडो 2030 करतले. आयपीबीन क्लियर केल्ल्या प्रकल्पाचो खंय परत अभ्यास जातलो. गोवा फॉरवर्डाचो विजय आणि अपक्ष रोहन दोगूय मंत्र्यांनी क्रांती दिसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जाहीर केल्या उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकारान त्या प्रोग्रामाची सोमारा ऑफिशियल घोषणा केली. मुनकारियल एक्टान भितर नेसेसरी अमेंडमेंट करून स्पेशल मामलेदार कोर्ट ताजे खातीर अपॉयंट करप. गोंयचे फार्म प्रोडक्टांक ब्रँडींग करप जशें आतां फेणी केलां. आनी मुख्य म्हणजे 1 लाख पर्यंत जेंचे लोन्स आहा तांकां इंट्रस्ट फार्मर्सांक वेवर करप. जी आयपीबी बोर्डार प्रायवेट मेंबर आसता एज पर द रुल्स तांचो टर्म हो 2 वर्सां आसता. त्यामुळे शेवटच्यो 2 मिटिंगो आहा ताका टॅक्निकल इन्फॉर्मेटी आहा. कारण ते मेंबर्स एक्च्युअली ऑक्टोबरान तांचो टर्म सोंपतालो आनी ते कोणाच्या लक्षांत ना आयल्यामुळे द मिटिंग्स वेर कंडक्टेड. ऑब्वियसली दोज 2 मिटिंग्स विल हॅव टू बी वेटेड अगेन. आणि एक 4-5 केसी अशो लक्षात आल्या की ज्या जाग्यार काही क्वेश्चन मार्क्स काही जाणांनी रेज केल्या ताजी स्क्रुटिनी जातली आणि ते जर ती योग्य जाल्यार क्लियर जातली. पण हो एक्ट आमी स्ट्रेंथन करतले. आनी हावजिंगच्या 2012-22 पर्यंत हावजिंग फॉर ऑल फॉर वीच क्रिएट स्पेशल हब्स ऑफ अफोर्डेबल हावजिंग. रिजनल प्लान सगळ्यांत म्हत्वाचो विशय. रिजनल प्लान ताका आतां आमी 2021च्या जाग्यार 2030 म्हणप ठरला कारण 21 लागीं आयले. पण मेन इम्पॉर्टंट रिजनल प्लान विल बी ड्राफ्टेड बेस्ड ऑन अ क्लियर कट लँड यूज पॉलिसी. फ्लोटींग कॅसिनोच्या संदर्भात थंयच्यान हालोवपा खातीर पॉलिसी इम्प्लिमेंट करप. नो चेंज इन मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. क्वालिटी एज्युकेशन इज द हॉलमार्क ऑफ दीस गव्हर्मेंट. स्ट्रेस ऑन क्वालिटी इन एज्युकेशन. काँग्रेसीन युती सरकाराच्या कारभाराचेर फोग काढलो. ऑन नॅशनलायझेशन their stand was denationalize Goan rivers. Nationalization is an exercise done by the central government. Has the central government dropped that decision or rescinded that decision or done away with that decision in any way? So what is this CMP? This is just flourish of a pen. It means nothing. On IPB, their demand was get rid of that IPB. Now you are talking of employment for locals. On one hand you are saying you are going to protect hills and fields, and on the other hand you are giving powers to the IPB to override the RP and ODP. That this document which is before us today
is a document which is just for the heck of it. It has no substance, it has no merit. They are just promises which are so damn hollow. And there is nothing, there is no merit at all. It's a bundle of contradictions which renders this document visionless and which reflects the tendency of this government. गोवा फॉरवर्ड आणि मंत्री खवटेन वेचणुके पयलीं IPB आणि मांडवीतल्या कसिनोंचेर बरोच आवाज काढलो. आता युती सरकाराच्या कॉमन मिनिमम प्रोग्रामात कूळ कायदो आणि माडाचेर सरकार क्लियर दिसता. मात IPB आणि कसिनोंचेर कॉमन मिनिमम प्रोग्रामात फेरविचार करपाची वेलेवयर भाशा केल्या तितलीच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंड्या आनी मडगांवचे ODP आता परत नवे जातले. हायकोर्टाचो रिमार्क लक्षांत दवरून नव्या ऑथॉरिटीन फोंड्या आनी मडगांवचे ODP परत तयार करपाचें थारायलां म्हूण मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत मिडिया कडेन उलयलो. SGPDAची नवी चेअरमॅन रेणुका डिसिल्वाचे अध्यक्षतेखाला SGPDAचे बसकेंत हो निर्णय जालो. आदले SGPDA कमिटीन ड्राफ्ट केल्ले ODPक एक्टिविस्टांनी कोर्टांत हरकत घेतिल्ली. माविन SGPDAचेर आसतना तयार केल्ले वादग्रस्त ODP ड्राफ्ट प्लान नवे समितीन भायर मारले. SGPDAन आता प्लानिंगाची सगळी प्रक्रिया सुरवातीसावन परत करपाचें थारायला. Observation of the High Court that there is no consultation with the elected members, so and the local bodies. So we have resolved to start the process of forming the ODP afresh. Both the MLAs have been objecting, but the process which was done for the preparation of the last ODP, and which has practically High Court also has said that doesn't appear to be prima facie, doesn't appear to be correct process. So we said the entire process will be restarted. आदल्यो हेरिटेज बिल्डिंगो सांबाळून दवरपाचो यत्न जातलो म्हूण TCP मंत्री सांगता. गोंयकारपण राखप तातूंत आमची आर्किटेक्चर हेरिटेज राखप हें आमचो धर्म जाता, हें आमचें कर्तव्य जाता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. गिव एक ब्रेक.